मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूच्या नांवान आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या. देवाक आमी मोहिमा दिवंक आयल्या, दिनवास आटोवंक आयल्या. आर्गां दिवया जेजूक, मोहिमा जेजू, वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मादर तेरेसा आमकां म्हणटा, डू समथिंग ब्युटिफूल फॉर जीसस. डू इट एवरी डे. डू इट इन योर ओन वे, बट डू इट. म्हणजे कितें जेजू पासत कितें तरी बरें कर तुज्या जिवितान म्हणटा मादर तेरेसा. दर एका दिसा तें कर. तूं कोणें जाता ते भाशेन कर, पूण कर कितें तरी कर. कितें म्हज्यान जेजू पासत करूंक जाता काय आयज? हो वेळ मागण्यांत सारून जेजूक म्हाका म्हज्यान आर्गां दिवंक जाता, जेजूक वाखाणूं येता. तर हेंच करूंक आयज आमी फुडें सरया आनी जेजूक आमी आर्गां दिवया, वाखाणुया. ह्या गितांनी आमी जेजूची तुस्त करुया. लेट अस थँक जीसस फ्रॉम आवर हार्ट. जेजूक आमचे काळीज आमी उबारुया, जेजूची वाखाणणी करुया. लेट अस थँक जीसस. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू मोज्या काळजान. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू काळजांतान. मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू काळजांतान. मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू काळजांतान. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया. आर्गां तुका आतां आनी सासनां. बराबर. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया. आर्गां तुका आतां आनी सासनां. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोकोच्याक, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी कोच्याक. तुवें म्हाका विंचलोय सासनाक सुखाक पावच्याक. तोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. तोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया. आर्गां तुका आतां आनी सासनां. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया. आर्गां तुका आतां आनी सासनां. Sontosia, 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 Sontosia devacia burgiano. Sontosia, 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 Sontosia devacia burgiano. Taliopet, 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 Taliopet devacia burgiano. Taliopet, 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 Taliopet devacia burgiano. Ulasia, 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 Ulasia devacia burgiano. Ulasia, 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 Ulasia devacia burgiano.
हो वेळ देवान आमकां जोण एकल्याक दिला. It's a beautiful time given by the Lord for each one of us. ताची तुस्त करूंक, ताका वाखाणूंक. आनी जेन्ना हो वेळ देवान आमकां दिला, आमचे काळीज मोन देवाक आमी उबारुया. जें कितें म्हज्या जिवितान बरें चलना तें आम देवाच्या हातांनी घालुया. Surrender everything to God. Put it into His hands. He knows what is good for you. तुज्या जिवितान कितें बरें तें जेजू जाणा. तो तुजो मोग करता, तो तुज्या बाराबर आसा, तो तुका केन्नाच सांडचो ना. तर ह्या वेळार सगळें ताच्या हातांनी घालुया. देवाच्या उतरांतल्यान तो आमकां उगडास करता. हांव तुज्या बराबर आसा, संवसार सोरो पर्यंत हांव आसा तुज्या बराबर. I am with you always. म्हज्या जिवितांतल्यान हांव जेजूचो मोग कोत्ता गाय. जेजूक म्हज्या जिवितान हांव पयली आनी वयली स्वाद दिता गाय. Is Jesus a priority in my life? आयज नियाळ कोर. Do something beautiful for Jesus. जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, मादर तेरेजाची उतरां. तुजे लागीं जाता ते भाशेन कोर, पूण कितें तरी कोर. आयज जेजू कितें मागता काय म्हजे लागीं? What does Jesus want from me today? कितें ताचे पासत केलेलें जाय काय जेजूक? घोडे म्हजी कसली चाल बदलूंक जेजू आयज लायता म्हाका. घोडे कितें तरी म्हज्या जिवितान बरें चलना तें हांवें सुदरावंक जाय म्हूण जेजू घोडे उगडास कोत्ता म्हाका. घोडे हांव दुस्मानकायेन जियेतां. जेजूक जाय ती दुस्मानकाय हांवें पयस केलेली, बरेपणान म्हजें जिवीत फुडें व्हेलेलें. तर आयज जेजूक मानता तें आमी करुया. ताका आमच्या जिवितान पयली आनी वयली स्वाद दिवया. आनी जेजूक ही स्वाद आमी दिता आसतना हें गायोन आमी करुया, सोबीत गायोन. तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका ग्रेस्कार. जेजू काणगे सगळी बोडाय. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका वडवीक. जेजू काणगे सगळी पदवी. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. लांबावक नाका, मरोण नाका, बोलाय नाका, पिडाय नाका. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूं जेजू, तूं जेजू, तूं जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूंच म्हज्या सांगाता राव. तूंच म्हाका आदार कर. तूंच म्हाका सांगात दी. I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
बापाचे बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो विशेष एक वेळ घडी जावन आसा. वेळ आमी सुमया सांगत खस करूंक आमी ह्या जाग्यार जमल्या. ह्या युट्यूबाद्वारे कितल्या लोकांची काळजां मनां जेजू ताच्या उतरांत आपडून बऱ्या पावन लाभयते आसा. आजुतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 138 वर्स 7 कीर्तनांत 130:8 ओळी 7 आमकां म्हणटा की विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे, आज तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. विघ्ना म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हर एक घडी आमच्या जिवितांत विघ्ना अनवरां हिराराय अस्कतकाय आमकां वेडो घालते आसा. जाल्यार उद्धार म्हणटा आज जण एकल्या साम 138 वर्स 7 म्हणटा की विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. परतून म्हणटा म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. परतून म्हणटा म्हजेर रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. तुजो उजवो हात आज म्हाका निवारता. उतार भोव आपुरबायेन आमकां परतून सुवातेर म्हणटा की पळय देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाचे उतरां सगत आसा. उतार म्हणटा की भोव आपुरबायेचे उतार देवाचे उतार म्हणटा की ह्या सुवातेर दंतच्या कृत्यांत 29 ओळी 30 आनी 3 म्हणटा की एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 9 वर्स 33 थंय एनाया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां थावन मांद्रेक लागलेलो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. ओळी 30 आनी 4 म्हणटा पेद्रून ताका म्हणलें एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. 8 वर्सां थावन हंतुळणार आसल्या मांद्रेक रागलेल्या एनायाक पळोवन सिमांव पेद्रू म्हणटा की एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. विघ्ना एनायाच्या जिवितांत आयला जांफ्रो. एनायाचे जिवीत सगळे मांद्रेरत गेला जांफ्रो. म्हज्या मोगाचनो देवाचो बळवंत हात पळया म्हज्या मोगाचनो. सिमांव पेद्रू म्हणटा एनाया 8 वर्सां थावन तूं हांतुळणार आसाय गी. 8 वर्सां थावन त्या मांद्रेर आसाय गी. 8 वर्सां थावन तुका भलायकी ना गी. भियानाका एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 म्हणटा की जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरता तूं बचाव जातलो. एंटायर तुज्या घराणे बचाव जातले. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की भोव आपुरा आमकां जण एकल्याक सुटका सडवण बाचावी लाभोवचे नांव जावन आसा जेजूचे. सगळ्या मनशा कुळाक बाचावी लाभोवचे नांव जावन आसा जेजूचे. त्या खातीर एनायाक सुटका लाभोवचे नांव ओन्ली जेजूचे जावन असले. सिमांव पेद्रू कळीत असले. त्या खातीर धैर्यान सिमांव पेद्रू डिक्लेअर करता गे आनी म्हणटा गे एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. जेजू क्रिस्त तुका सुटका लाभयता. हांतुळणाक तुजी कात लागला जांफ्रो. तुजी हाडां कातीक लागला जांफ्रो. सगळो अस्क जावन बारीक जाले जांफ्रो. आयसाय चॅप्टर 40 वर्स 29 म्हणटा की सकत नातल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातल्यांक तो बोळ दिता. तसलो आमचो देव जावन आसा. तसलो आमचो स्वामी जावन आसा. तसलो आमचो सडवंदार जावन आसा. मोगाचनो ह्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना एक घडी सिमांव पेद्रूच्या तोंडांतल्या भायर सरले उतार अशें आसा. पेद्रून ताका म्हणलें एनाया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. आज म्हणटा की लिडिया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. आज म्हणटा की प्रत्येक तरान जेराल्ड जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. आज ते जेजू क्रिस्ताचे तूं पातये येताय. ते जेजू क्रिस्ताचे तूं पातयेनी दवरताय. ते जेजू क्रिस्त सोमी आनी सर्वांना स्वीकार करताय. तो तुका बरो करता म्हणून तूं आज मानून घेते जाल्यार हे येवकरीच दैवी सकत तुज्या कुडीच्या विश्वांनी वळून येता. आज ते जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरन आज जेजू क्रिस्त सुटका आनी सडवण लाभयता म्हणून तूं विस्वासताय. ही सकत येवकरीची पदवी
तुझे कुडीच्या विश्वानी वाळून येतले. कशे सिमाव पेद्रू म्हणाला होगी येना जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. येना जेजू क्रिस्त या हांतुळणात थावन तुका सोडयता. जेजू क्रिस्त तुझी कात आज मांद्रेक लागला जांफ्रो. तुझी हाडा आज जांफ्रो आज हाडा शिरशिरता जांफ्रो. तसल्या समस्यातावन जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. एक उतार मात्र नाही इतलेच नाही. अनाया सिमाव पेद्रू म्हणाल उठ आणि तुझे हांतूण सारखे कर. आणि तक्षण तो उठलो. तक्षण अनाया उठलो. त्याचे हांतूण घेऊन तो चलोवंक लागलो. आईच्या आराधना सेम जेजू म्हज्या मोगाचें सेम आमचो सोडवंदा आमच्या जिविताचो सागोर आमकां आदार दिवचो आमकां बोळ दिवचो आमचे कुमके घेवचो. आज म्हणटागी भोव आपुरबाईचे उतार म्हज्या मोगाचें जफानिया 3:17 म्हणटागी हांव तुज्या मोदे रावता. हांव तुज्या मोदे रावता. हांव तुका जैत आनी सुटका आनी सडवण जोड दितलो. धनी देव सोमी सडवणदार जावन आसा. परतून आमकां म्हणटागी इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:2 आयजाय चॅप्टर 42:16 म्हणटगी हांव कुरड्या अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो. तांकां वळोवंक नातल्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. तांचे मुकलो काळोख आज उजवाडान बदलितलो. तांच्या मुकलो काळोख आयजाय 45:2-3 म्हणटगी हांव तुज्या मुखल्यान वतलो. दोंगर समतोल करतलो. काश्याच्या दाराची पूड करतलो. लोकडाचे आडामे मोडून उडयतलो. हांगा म्हणटागी आयजाय चॅप्टर 42:16 म्हणटगी हांव कुरड्यांक अपरिचीत रस्त्यान चलयतलो. तांकां वळख नातल्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. तांच्या मोकलो काळोख आज हांव उजवाडान बदलितलो. तांच्या मुकलो काळोख आज हांव उजवाडान बदलितलो. एनायच्या मुकलो काळोख पेद्रूच्या एका उतरान जेजू क्रिस्तचें नांव जेजूचें नांव जेजूचें नांव जेजूचें नांव एनायच्या कानाक पडलें. ताच्या शिरांनी बोळ येवंक लागलें. कोणाचें नांव आयकून? जेजूचें नांव आयकून. ताची आज हांतूण लागल्या त्या कातीक थंय सुटका मेळोवंक लागली. ताच्या कुडी बोळ येवंक लागले. त्या खातीर म्हणटा नाही आयजाय चॅप्टर 40:29 सकतांतल्यान तो सकत दिता. बोळनांतल्यान तो बोळ दिता. तो आमचो सोमी आमचो सोडवंदार आमचो जीवदाता जावन आसा. साम चॅप्टर 146:8 म्हणटागी सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. भागवून गेल्या नीट उबी करता. सर्वेस्पर नीती वंता समोक करता. परतून म्हणटा एक पटे साम 146:8 म्हणटागी सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. कुरड्यांचे दोळे उगडता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरा आमी कुरडे जालां जांफ्रो ह्या संवसारी वस्तूंत जांफ्रो भुल्ल्याव जालां जांफ्रो आमचे दोळे आज तो जेजू उगडता. आज म्हणया आमी जेजू म्हजे काळजाचे दोळे उगड. रिव्हलेशन चॅप्टर 3:20 म्हणटा जुवांच्या उगडापणान 23:20 म्हणटागी तुज्या काळजाच्या दारार तुज्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. तुझ्या अस्कतकेच्या भावार्थाच्या मुखार तो जेजू उबो आसा. तुझ्या दुबावाच्या मुखार तो जेजू उबो आसा. तुझ्या अस्कतकेच्या मुखार तो जेजू उबो आसा. तुझ्या त्या सलवणेच्या मुखार तो जेजू उबो आसा. आनी म्हणटा की आज जण एकल्या म्हणटा की आज सिम्याव तुझ्या काळजाचे दार उगड. आज जॅनेट तुझ्या काळजाचे दार उगड. प्रत्येक लॉरेन्स तुझ्या काळजाचे दार उगड. सुरील तुझ्या काळजाचे दार उगड. आज हांव आयला तुझ्या मुखार रावला. कित्याक तुझ्या सांगात येयचे जेवीचे तुझ्या सांगात रावाचे तुझ्या ते एक जायचे म्हणून ही म्हजी आशा जावन आसा. त्या खातीर परतून म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की जेजून परत्यान तांचे उलोवन म्हणलो हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. तो काळोखान चलचो ना. काळोखात थावन उजवाडाक आमकां भायर हाडीचे म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. जॉन चॅप्टर 3:16-17 म्हणटा की जेजू आयला. जेजू आयिल्लो श्रीप आमकां सोडयचे. जेजू आयिल्लो आमकां भायर काडीचे. जेजू आयिल्लो आमकां सगळें संकटांत सुटका आनी सडवण लाभयची.
जेजू आयला म्हज्या मोगाचेर जेजू आयिल्लो ह्याच खातीर तुवें करको नसो तुवें दोळांत दुखां सदांच कश्टाच्या आट्यांत शिजोवंक नसो तुवें बाच्या विसवण घेवची तुवें बाच्या विसवण घेवची एक घडी नियाळ ह्या वेळा आराधना तयार जाता आसतना उडास कर उडास कर उडास कर आज खंयच्या कश्टांत तूं रोंबलाय खंयच्या बंदखणींत तूं सांपडलाय खंयच्या अस्कतकायेंत तूं कश्टांत आसय त्याच बेबद्यापणाच्यागी त्याच लैंगीकपणाच्यागी त्याच वायट वंदवण्याच्यागी त्याच काळोखाच्या सक्तेनगी नाका जाल्ली पितुरापणाच्या त्या आशेनगी हर एक दीस हेरांची खबरो उलोवन उलोवन हेरांक नालिसाय करच्या त्या वंदवण्यांगी न्ही आज एक घडी आमी जिवंत जेजू आराधन करता आसतना आज जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 7 म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 4:7 म्हणटा की जण एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की आज जर तूं बरें करिनाय कित्याक बरें केल्लो वयसला कित्याक तूं देवाक मानवून नजो आसलोय कित्याक पाताक तुज्या दारा लागीं उबे आसा निमाणे घडये म्हणटा की पाताक आमच्या दारा लागीं उबो आसा त्या खातीर ह्या आराधनाच्या वेळा सोम्याक म्हणया सोम्या म्हाका सुटका लाभय साम 142 वर्स 7 म्हणटा की बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो ताज्या नांवाची स्तुती करचो वेळ हो जावन आसा आराधन करचो वेळ हो जावन आसा त्या वांकणी करचो वेळ हो जावन आसा ताचें नांव वयर उबारचो वेळ हो जावन आसा ताका स्तुती वांकणी आराधन अर्घ दिता आसतना तुज्या बंदखणींतलो जेजू तुका सुटका लाभयतलो बंदखणींतलो जेजू तुका सुटका लाभयची जाल्यार तुवें त्या जेजूक तुज्या काळजांत आपोवंक जाय साम 142 वर्स 7 म्हणटा की बंदखणींतलो म्हाका भायर काड बंदखणींतलो म्हाका भायर काड बंदखणींतलो म्हाका भायर काड बंदखणींतलो तुका तो जेजू भायर काडची जाल्यार ते जेजू थंय तुवें चिपकोवन रावोंक जाय साम 34 वर्स 5 म्हणटा की ताचेर तुवें नदर लावंक जाय आनी एक घडी दिमिगान गळगळे रडया आनी म्हणया जेजू म्हजी काकळूत कर जेजू म्हजें दाय दखय जेजू म्हजी अस्कत काय पयस कर प्रत्येक आयजाय चॅप्टर 30 वर्स 18 म्हणटा की तो तुका वाट पळोवन आसा 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 तुज्या काळजाच्या दारा लागीं तो उबो रावला मात्र न्ही तुजे भितरले अस्कत काय तो पयस करता तुजें उण्यापण पयस करता जण एकल्याच्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा स्वागत करिया ते जेजू स्वीकार करी ते जेजू आनी काळजांत ते जेजू आमी आराधन करिया जाता जाल्यार आमी दिमी घालया सर्वस्व रचल्या देवाक बापाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करून आमी सगळे तकले बागोवन आमी नमस्कार करून ते जेजूक स्वागत करिया आनी म्हणया वेळार सर्वस्व रचल्या देवा बापा आराधन सडवणेच्या दातारा जेजू क्रिस्ताक आराधन सर्वस्व रचल्या सर्वस्व रचल्या देवा बापा आराधन सडवणेच्या दातारा जेजू क्रिस्ताक आराधन सर्वस्व रचल्या सर्वस्व रचल्या देवा बापाक आराधन सडवणेच्या दातारा जेजू क्रिस्ताक आराधन सदांच राखून वरच्या सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्याक आराधन त्रिएका देवा भक्तीचे आराधन सदांच राखून वरच्या पवित्र आत्म्याक आराधन त्रिएक देवाक आमी स्तुती करिया त्रिएका देवा
भक्तीचे आराधना सर्वस्व रसल्या परतून दोन्ही हात वैर बार म्हणे आम्ही सगळे सांगाता मेळो त्याची जो आराधना करूया ताका स्तुती करूया त्या वाकणया ताचे नदर लावया म्हज्या मोगाचनो आमच्या कष्टाच्या मोदे तो जेजू उबो आसा साम 139 वर्स 1 2 म्हणटगी तुझ्या कष्टा मोदे तो उबो आसा तुझ्या समस्या मोदे तो उबो आसा तुझे इराराय मोदे तो उबो आसा तुझ्या अस्कत काय मोदे तो उबो आसा तो जेजू तुझ्या समस्येतून तुका सोडयते आसा बोला तुझ्या कष्टाच्या अंत्यात तुका तो निवारते आसा तुझ्या उण्यापणात प्रत्येक साम 147 वर्स 3 म्हणटागी तुझ्या फापसाल्या काळजा लागीं तो आसा तुझ्या फापसाल्या काळजा लागीं तो आसा तुझ्या फापसाल्या काळजा लागीं आसा तो साम 147 वर्स 3 म्हणटा तुझ्या फापसाल्या काळीज आज तो बरे करूंक तो जेजू आयला आज तो जेजू तुका बरे करूंक आयला आज ते समस्या परिहार करूंक तो जेजू आयला तुझे कष्ट उणे करूंक तो जेजू आयला तुझी अस्कत काय पयस करूंक तो जेजू आयला त्या जेजू काळजात आराधन करते राव ते जेजू सांग तुझे समस्ये तुझे कष्ट तुझी इराराय तुझी बेसराय तुझी अस्कत काय हे सगळे तुका सोडणं सुधी एक नाव सुटकेचे एक नाव सडवणीचे एक नाव वाचवेचे ते नाव जसं जेजू या उंड्याच्या रूपार तो हजर असा 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 सगळे म्हणे जेजू देवा पुताकारा जेजू गुलामान म्हणया जेजू गुलामान या आम्ही गच्च्या समस्ये सापडले जेजू गुलामान गच्च्या कष्टान वळवळते जेजू गुलामान आज जाफरो काम नसताना जेजू गुलामान विजाच्या समस्ये सापडले की जेजू गुलामान आज जाफरो गुडीत गच्च्या पिढेत कष्टात असे जेजू गुलामान जित्याक सीमा पेद्रू म्हणाला लागली 8 वर्षां हांतुळना रस्त्या यानायाक म्हणाला लागली यानाया जेजू तुका बरो करता 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 दोसू जेजू तुका बरो करते आसा बोला दोसू जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयते आसा दोसू जेजू तुका आशीर्वादित करते आसा दोसू जेजू तुका गुण करते आसा जेजू येवक्रिस्तान त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया म्हज्या मोगाचें जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 वर्ड ऑफ गॉड म्हणटागी देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी जण एकल्याक देवाचे उतार अशें म्हणटागी आज भलायकीनांतल्यान तो नव्यान भलायकी दिता घायल्ल्यांचे गायतो बांदता आनी जण एकल्याक आज आशिर्वादांनी भेसांवांनी तो भरता आज जण एकल्यान थंय एक दैवी सकत येवक्रिस्ताची वळून येता आसा म्हज्या मोगाचें त्या येवक्रिस्तान ते जेजूचे नदर लाया ते जेजू पळया वळा जांफर थोडो वेळ धीमी घाल आनी माग्या वळा जांफर तुज्या कुडीन खंय गांठ आसा गी ह्या ट्युमर आसा गी जांफर म्हज्या मोगाचें कोणें तुका फसयला अन्याय केला गी आज त्या जेजू लागीं सांग्या वळा 8 वर्सां हांतुळणार आसल्या व्यक्तीची दया दाखोवन प्रत्येक तना पेद्रूक त्या अस्वाते धाडले मात्र न्ही पेद्रू म्हणालो या जेजू क्रिस्त तुका बरो करता जेजू क्रिस्त तुका बरो करता येनाच्या जाग्यार तुझे नाव त्या सुवातेर दवर तुझे नाव त्या सुवातेर दवर सेम जेजू ह्या वेळार तुका बरें करूंक तुज्या लागीं येवन आसा येवक्रिस्त सकात म्हज्या मोगाचें न्हू तूं खंय आसाय जांफर खंयचे पिडा तुज्या जिवितांत आयला खंयचे कश्ट समस्या तुज्या जिवितांत आयला त्या पिडेचेर हात दवरया वळा अरे माग्या वळा जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका हात लाय जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका आपोड जेजू म्हाका हात लाय वळा जेजू खरेंच तुका गुण करतलो आपोडतलो मात्र न्ही सुटका आनी सडवण लाभयतलो किर्तनांत आमकां म्हणटा की म्हज्या घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूं देवा म्हजे कोटे तूं देवा म्हजे कोटे तूंच देवा म्हजे कोटे आज तूं आमचे कोटे जावन आसाय तू आमचो आसरो जावन आसाय आधार जावन आसाय भरोसो जावन आसाय त्या खातीर सीमा पेद्रू म्हणा लागलो की सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं तुजे लागीं आसा उतरां ती जिविताची ह्या लायनीर हासरो भाव भयणी तुमी ह्या आराधना भाग घेतला ते जेजूचेर तुमची नदर लावन रावलात तुमी
आज आम्ही कोणा सरशी वसूंक शकता, कोण आमकां संवसारांत शांती समाधान दिवंक शकता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 होस जेजू म्हणटा की म्हजेच समाधान आज हांव तुमच्या भितर दवरतलो. म्हजें समाधान. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 म्हणटा की तुम्ही कळवळ नाका, तुम्ही कळवळ नाका. आज देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. परतून म्हणटा की देवाची उतर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 म्हणटा की आज प्रत्येक हांव तुका कोण एकला की अनाथ बरी सोड वसूंक वचना. तो जेजू म्हणटा आज जण एकल्या लायनीर आसल्या, जण एकल्या की म्हणटा की हांव तुका अनाथ बरी सोड नसना. लिल्ली हांव तुका अनाथ बरी सोड नसना. आज एडवर्ड हांव तुका अनाथ बरी सोड नसना. आज जोस्पिन हांव तुका अनाथ बरी सोड नसना. रोनाल्ड हांव तुका अनाथ बरी सोड नसना. जण नेकलाची नांवां ताच्या हाताच्या तळट्याचेर ताणें कांतयला. धर्मच्या मोगाचेर भासोनी दिलो देव व्हरतो न्ही, भासोनी दिलो देव व्हरतो न्ही. आज एकडी पळया, एकडी सांफरो आमच्या मुतीत असं कोणी माट मंत्रा करण्यो कितें पुरा केला म्हणून आज म्हणटा की प्रत्येक तरान जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 तू जिवंत आसा सर, कोणूच तुझ्या विरुद्ध आज उबे रावंक शकचो ना. आज त्या जेजूचे नदर लया. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की वर्ड ऑफ गॉड देवाचे तर म्हणटा की तू जिवंत आसा सर. ह्या संवसार कितली वर्सां कितलो दीस आसाय तितलो वेळ म्हणशीर तुझे विरुद्ध कोणी उबे रावचो ना, उबे रावचो ना. एकडी त्या जेजूचे नदर लाया. दोन्ही हात वयर मारया, डोळे आमचे तांपया, त्या जेजूक स्तुती करया, त्या जेजूक वाकणया, त्या जेजूक आराधन करया. तुझे विरुद्ध कोणाकी रावंक जायना, तुझे विरुद्ध कोणाकी रावंक जायना. कित्याक आज तुझो बळवंत देव तुझ्या सांगात आसा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव तुझ्या पक्षान आसलो वयस जाल्यार कोण तुझ्या विरुद्ध रावंक जायना. कोणाकच जायना, कोणाकच जायना, कोणाकच जायना. पिडा गी, कॅन्सर गी, एड्स गी, या खंयची वायट सकत गी, वायट सांकळे गी, या माटमंत्राची पदवी गी, या सोलवणी गी, या दुबळीकाय गी, जेजू क्रिस्ता मुखार खंयची सकत रावंक जायना. दोन्ही हात वयर बारया आणि एकडी आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात वयर बारया स्तुती करया, स्तुती करया, काट्या आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. समेची दैवी सकत आमच्या कुडीच्या विश्वास वाढवून देवळा. समेची दैवी सकत आमच्या जीवित वाढवून देवळा. समेची दैवी सकत आमच्या जीवित वाढवून दे. देवसरा त्याच्या पदवी, त्याच्या सांगळे कसलीच पदवी ना, कसलीच पदवी ना. साम 142 वर्स 7 म्हणटा की बनगणित म्हाका भायर काड, बनगणित म्हाका भायर काड. बेबदापणांतां, अनिष्काळपणांतां, वायट सत्तेतां, एडिक्शनांतां, सगळ्या सांगळेतां. साम 142 वर्स 7 बनगणित म्हाका भायर काड, बनगणित म्हाका भायर काड, बनगणित म्हाका भायर काड. जेजू बनगणित म्हाका भायर काड. तुझ्या कुटुंबात कोण अस्कत जाला जावफरो, खंयच्या वायटा बली जाला जावफरो, खंयच्या अस्कत काय बली जाला जावफरो, खंयच्या बंदडा बनगणे बली जाला जावफरो. जेजू क्रिस्ताच्या नावान तर सुटका आणि सडवण प्राप्त जावं दी, सुटका आणि सडवण प्राप्त जावं दी, प्राप्त जावं दी, प्राप्त जावं दी, प्राप्त जावं दी. सुटका प्राप्त जावं देवळा. बनगणित जेजू भायर करते आसा, बनगणित जेजू भायर करते आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. इकडे आमच्या तळ्यात आमच्या आमच्या मुखाच्या त्याची सकत आम्ही अनुभव करूया. देवी घालात ते सकत अनुभव करा. त्याची पदवी वाढवून येते आसा, त्याची पदवी वाढवून येते आसा. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या कुडीचेर त्याची सकत वाढून येयली. 30 सकत आज जिवित वाढून येते आसा, वाढून येते आसा. तुझ्या तळात दुखा गळटा सगळ्या भायर घाल, भायर घाल. तुझ्या म्हणल्या व्यक्तीने सोडला की, तुझ्या म्हणल्या व्यक्तीने घात केला की, तुझ्या म्हणल्या व्यक्तीने अन्याय केला की जेजू म्हणटा म्हज्या पुता आज हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सांडचो ना. तुझ्या काळजाचे काय म्हाका कळीत आसा, तुजे भितरले वोचे म्हाका कळीत आसा, तुजे भितरले अस्कत काय म्हाका कळीत आसा, तुजे भितर उण्यापण म्हाका कळीत आसा. सगळी आमी दिमी घालया निमाण्या बेसावांक ते जेजू मुखार आमकांच आमी समर्पित करूया आणि मागया ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक, ताच्या आश्चर्याक, ताच्या अद्भुताक जायत्या लोकांक ते जेजून आपडला. मात्र न्ही तुका वर्त्या समाधानेन, वर्त्या कृपेन, वर्त्या पदवेन भरला. ते जेजू सांगया हो साक्रामेंत भोव पवित्र म्हणून निमाणे घडये गायनांत ते जेजूक
आम्ही आराधन कर म्हणया वेळार Sacrament povit, O sacrament povit. सदां सर्गा Sedan serga stuti fawo sasna jasasna. O sacrament. O sacrament povit, O sacrament povit. सदां सर्गा Sedan serga stuti fawo sasna jasasna. अर्गा तुका सुम्या जिजू Argan tuka sumya Jesu, महिमा तुका सुम्या जिजू महिमा tuka sumya वाकणे Jesu, तुका सुम्या जिजू वाकणी तुका sumya Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचनो या आराधनात भाग घेतल्यात तुम्ही सुमेची दैवी सकत जण एकल्याने अनुभव करण्यातला म्हज्या मोगाचनो हर एक दिसा ते सुम्या ते पडवून जोरवा एनायक एकच उतरांत उबे केल्लो तोच जिजू पेद्रूच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या एका उतराद्वारे आमचे सगळ्या कुडीक तो जिजू भलायकी दिता आदार दिता बळ दिता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मॉली. हांव कोडयाळ थावन आयलां. म्हाका मस्त वर्सां जावन पाट दूख आसली. त्या पाट दुखेन म्हाका खंयचेंय काम करूंक जायनासलें. मस्त वखदां केली. डॉक्टरान म्हळें गॅप आसा म्हणून. डॉक्टरान म्हळें तुवें करचें काम सोडिचें. हांव काम सोडून घरा रावली. मदें मदें रेस्ट करीचें म्हळें मदें मदें रेस्ट करतली. तरी म्हाका दूख उणें जावना आनी मूय येतलें पाटी भितर. हांव मस्त कुशीन रेतीरेक गेल्ली आनी अशें मागतलें देवा लागीं. पूण म्हज्या न्हवऱ्याच्या भावान आमी पडटा वेता तूं येताय गे म्हळें. हांवें म्हळें जायत येता म्हणून हांव तांचे संगत भायर सरली. हांवें चिंतलें हांगा बसून कशें रेतीर करचें गे म्हणून. मागीर फस्ट दीस आयली टॅबलेट काडून घेवन बसली. म्हाका तितलें दूख कळना टॅबलेट काडून घेतलें. दुसऱ्या दिसा हांवें टॅबलेट काडून घेनासतना आयली पळया म्हणून. म्हाका दूख कळना मुयेवचें कळना. दुसऱ्या दिसा प्रेज एंड वर्शीप जाताना हांवें देवा लागीं मस्त मागलें म्हाका गूण कर म्हणून. आतां तिसऱ्या दिसा तावन म्हजी दूख म्हाका कळना. म्हाका मूय येवना. आज आज मस्त कितले घंटे बसले रे म्हाका पाटीन मूय येवना आनी दूखय कळना आतां म्हाका. म्हाका हांगा येवन मस्त जिवाक हळूशें जालां. मस्त बरें लागलां. मोतीक मस्त समाधान मेळ्ळां. हांव जेजूक अर्घा दितां. अर्घा तुका सोम्या जेजू. होगळाक तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया.